नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब अमोणकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोमंतक खबरापत्रान केले 61व्या वर्सात पदार्पण। मानेस्तांनी हाजेरी लावन भेटयली परबी। गोंय जाला हेर राज्यांनी ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण, पुलिसांनी दिली ह्या विशयाक गवाय। म्हारगाय वाडिल्ल्यान सर्वसामान्याचे दिसपट्टे जिणेचे हाल्ले बजट। जात्रा कोणाची आसूं, खाज्याचो मान मात ढवळीकराचोच। गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। सोपूतविधीची तयारी दबाज्यान सुरू। दोतोर प्रमोद सावंतान स्वता वचून घेतलो नियाळ। मांडवी पुलाच्या तपासणे कामाक लागून 26 मार्चाक एका वरा खातीर बंद। गोमंतक खबरापत्रान बेरेस्तारा 61व्या वर्सात पावल दवरले। खबरापत्राचो 60वो वर्धापन दिन गोमंतकान व्हडा दबाज्यान मनयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर मानेस्तांनी कार्यावळीक हाजेरी लायली आनी परबी भेटयली। गोमंतक आतां खबरापत्रां सयत डिजिटल आनी टीव्ही माध्यमांत पावल दवरला। गोमंतकाच्या ह्या नव्या वाटचाली खातीर मानेस्तांनी परबी भेटयली। दैनिक गोमंतकाक 60 वर्सां पुराय जाल्या दैनिक गोमंतकच्या पुराय टिमीक हांव खूब खूब अभिनंदन करता। म्हाका दिसता दैनिक गोमंतक गोंय मुक्त जाल्या पासून गोमंतक ह्या नांवांत प्रसिद्ध आसा। गोंयच्या लोकांक गोमंतक हो आपलोसो पेपर दिसता आनी सदोदीत सकाळी फुडें गोमंतक वाचप हें गोंयकारांक एक आपलेपण आनी हुनहुनीत बातम्यो गोमंतक दिता। गोमंतकाच्या नवीन टिमीक आनी गोमंतक टीव्ही जो सकाळ ग्रुपाच्या वतीन गोंयांत सुरवात केल्या ताकाय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। सगळ्यांत पयलू गोमंतकाक 60 वर्साचे हांव वर्साचे निमित्त हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता। ज्या गोमंतकान गोंयान विविध प्रश्न घेवन मुखार आयिल्ले आसात, कसलीच खंयचेच तरेची राजकीय बाजू न घेता आसता वास्तविकता मुखार हाडपा खातीर गोमंतकाचें एक मौलिक अशें योगदान जावन आसा। अत्यंत म्हत्वाचें पावल गोमंतकान उबारलेलें आसा। कारण आज बरेचशे ठिकाणी लोकांक आज चडसो वेळ मेळना पानां चाळपा खातीर। पूण ज्या वेळाचेर एक गोमंतकाचे जेन्ना न्यूज चॅनल जेन्ना तयार जाता, फक्त वता वता किंवा मोबायलाचेर वता वता कांय गोश्टी आयकोपाक येता, तातूंतल्यान मुख्य जो उद्देश जो आसा तोय मुखार येता। आनी म्हाका दिसता हें अत्यंत मौलिक अशें पावल आज गोमंतकान उबारलेलें आसा। हांव 60 वर्सां पूर्ण केला म्हणून गोमंतक हाका सगळ्या टिमीक शुभेच्छा दिता। डेमोक्रेसीन मिडिया न्यूजपेपर हो एक चवथी पिलर म्हणटात आनी गोमंतक गोंयान पयलींच्यान ते एक आपले कर्तव्य फुडें व्हरता म्हणून तांकां 60 वर्सां केल्या खातीर आनी अशेंच फुडें वचचें म्हणून शुभेच्छा दिता। ना, हांव स्वता गोमंतक टीव्हीचेर 1-2दा अपियर जाला आनी नवेंच चालू जाला, इलेक्शनाच्या मातसो पयलीं चालू जालो अशें म्हाका तेन्ना सांगिल्लें। सो तांची म्हजी शुभेच्छा आसा। गोंयच्या एकूण सगळ्या इलेक्ट्रॉनीक
प्रेस जो आसा तेजे भितर आयज गोमंतक TV चॅनलान सुरवात केल्ली आसा आनी एक बरी गजाल आसा. गोमंतक म्हणटा तो शब्द गोंयच्या सगळ्या राजकीय आनी इतिहासीक सगळ्याच गजाली कडेन जोडिल्लो अशा पद्दतीचो हो शब्द आसा आनी तातूंत परत ताका इलेक्ट्रॉनीक माध्यम जोडिल्ल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की गोंयची संस्कृती आसा, गोंयचे आचार विचार, गोंयचे कल्चर हें सगळ्या लोकां मुखार बऱ्या पद्दतीन मांडपाचें आनी नव्या जनरेशना कडेन पावोवपाचें काम गोमंतक ह्या निमतान करपाक शकतलो. एक बरी गजाल खरें म्हणजे ही गोंयच्या एकूण सगळ्या राजकीय सांस्कृतीक इतिहासीक मळाचेर घडिल्ली आसा. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन गोमंतक ह्या नवीन चॅनलाक मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी यश हांव येता. हांव सगळ्यान पयलीं सगळे गोमंतकाचे कर्मचारी वर्ग, सगळे पत्रकार आणि ज्या प्रकारच्या पत्रकारितेचे दाखले गेल्या फाटल्या 60 वर्सां गोमंतक ह्या वर्तमानपत्रान सगळ्या गोंयकारांक आमकां दिला आणि तातूंतल्यान तांच्या लेखणींतल्यान तांच्या बातमेंतल्यान गोंयचें एकंदरीत सांस्कृतीक, सामाजीक, शैक्षणीक आणि राजकीय ओपिनियन मेकिंग अशा प्रकारची मोठी भूमिका गोमंतक ह्या दिसाळ्यान सगळ्या गोंयभर हें केल्या, महत्वाची भूमिका निभायल्या. त्यामुळे आज तांचो 60वो वर्धापन दीस जो आसा ताज्या खातीर आमच्या शिवसेना गोवा राज्य हाज्या तर्फे सगळ्या समिती तर्फे हांव तांकां अभिनंदन करतां. गोंय राज्य उत्तर आणि दक्षिण भारता खातीर ड्रग्स हाड व्हर करपाचो जागो जाला अशी गवाय गोंय पुलिसेन दिला. गोंय पुलिसेन ड्रग्साचो गोंयांत वापर आसा अशें मान्य करतना गोंय राज्य उत्तरेंतल्यान ड्रग्स दक्षिणेंत व्हरपाक आनी दक्षिणेंतल्यान उत्तर भारतांत व्हरपाचें ठिकाण म्हणून वापरपाक आसा अशें ड्रग्स प्रतिबंध फाट्याच्या पुलीस अधीक्षकान मान्य केलां. गोंय जाला भारतांत ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण. ड्रग्स रॅकेटांत गोंयकारय घुसपल्यात. गोंयांतय जाता ड्रग्साचो वापर, पुलिसांची गवाय. 68 लाखांचे ड्रग्स साळगांवां एका रेस्टॉरंटांत धरले. हे धाडी उपरांत जाल्ल्या तपासांत शॉकाद करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. गोंय उत्तर आनी दक्षिण भारता खातीर ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण जाला हाची गवाय ड्रग्स प्रतिबंधक फाट्याचे पुलिसांनीच दिल्या. I am very sure that Goa is not a place as it is portrayed sometimes. This is not a place for drugs, definitely. As we investigate into drug cases, most of the time we find that these drugs, either it was being brought for trading or for cross-state traveling, or many times Goa is used as a transit place. It comes from south and moves towards north, or it comes from north and moves towards south. कोविड महामारी उपरांत गोंयची युवा पिळगी बेकारीचे भाल भोगता. हे त्रासांत आशिल्ली युवा पिळगी ड्रग्साच्या वेपारा वटेन ओडटा अशें दिसून आयलां. See, we are investigating into his previous act, and as per our information, he has been staying with an Indian girl, Indian from Goan origin, and we are trying to find out if there is any nexus and if this particular family was helping him in his illegal activities. कोविड काळा उपरांत पर्यटन परत एक फावट सुरू जाला. मात पर्यटना वांगडा ड्रग्साचोय वापर तितलोच जोरान चलता. पुलिसांनी हे मानून घेतला. Definitely, I will not say that there is no drug consumption in Goa. There is drug consumption in Goa, and most of the time we see that drug which is used in Goa is what we call as party drugs. These are synthetic drugs, and which you can hide very nicely, and it is really difficult to catch such drugs. They go well with, you can mix it with water, you can carry it in bottles. गोंयच्या सीमेचेर सोरो, GST आनी हेर गजालींचेर नदर दवरपाक यंत्रणा आसा. मात ड्रग्सा विशीं खासा यंत्रणा नाशिल्ल्यान गोंय भारतांत ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण जाला. हाचेर बेगोबेग तोडगो काडना जाल्यार उडता पंजाबा फाटल्यान उडता गोवा जावपाक वेळ लागचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हालींच पेट्रोल, डिझल आणि गॅसीच्या सिलिंडरांच्यो किमती वाडल्यो. आतां 15 दीस जाले खावपाचें तेलूय म्हारग जाला. फाटल्या दिसांनी तेल 100 रुपयांक मेळटाले ते आतां 200 रुपयाच्या वयर पावला. पाम तेल 125 रुपया आशिल्ले ते आतां 165 रुपया जाला. जाल्यार सनफ्लावर तेल आनी हेर 165 रुपयांक मेळटाले ते आतां 225 रुपयाच्या वयर गेला. सगळ्याच तेलांचेर सरासरी 50 रुपया वाडल्यात. हे खातीर गिरायकूय मातशें उणें जाला अशें पसरकार सांगतात.
पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात वाढ जाल्ल्यान लोकांमदी बोवाळ पडला. देखून संसदेत विरोधकांनी सरकाराक सामके धारेर धरला. जाल्यार दुसरे वटेन देशात खावपाच्या तेलाचे दर लेगीत सामके तेंगशेक पावल्यात. देखून सर्वसामान्य लोकांचे बरेच सामके हाल जाल्या. 4.5 महिन्या उपरांत परत एक फावट पेट्रोल दरात वाढ जाल्या. पेट्रोल 85 पैशांनी म्हारग जाला जाल्यार डिझेल 83 पैशांनी. Actually, it has put more burden for the middle class and every person. Like the cost of living is very going high, and it has added more burden on everybody's life. Day-to-day expenses are also getting high. Now, petrol is, as you know, is going up very fast. So we should able to control that price. LPG सिलेंडराच्या दरात लेगीत 50 रुपयांनी वाढ जाल्या. तशेंच खावपाचें तेल 25 ते 40% म्हारग जाला. रशिया युक्रेन युद्धाक लागून ही दर वाढ जाल्या अशें सांगपात येता. पूण ह्या दरवाडीक लागून मात सर्वसामान्यांचें किचन बजेट सामकें हाल्लां. लोक आतां कमी यूज करतात. 2-3 व्हरताले न्हू ते आतां मातशे कमी व्हरतात. आणि कितले रुपया लिटर आशिल्ले म्हणजे 130 बसून आहले आतां 160 बसून जाला ते. आणि आता लोक वरानात म्हणटा पयलीं चड व्हरताले. आतां कमी व्हरता. 2 व्हरताले थंय 1 व्हरता. तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर म्हणजे जे तेल आसा ते म्हारग जाला? तर भायर खंय गिरायक जाला म्हणटा न्हू तेका लागून म्हणटात ते सगळे. कोविड महामारीचें संक्रमण कमी जावन आतांच खंय तरी वेवसाय परत सुरू जाल्लो. पूण ह्या युक्रेन रशिया युद्धाक लागून परत एक फावट हाचो परिणाम सर्वसामान्यांच्या दिसपट्ट्या जिणेचेर जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष अशी वळख आसपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची वळख मात फाटल्या 20 वर्सां सावन भौशीक बांदकाम खातें सांबाळपी पक्ष म्हणून जाल्या. ताचें कारण लेगीत तशेंच आसा. मोगो पक्षाचे सुदीन ढवळीकर फाटल्या 20 वर्सांत 6 वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री जालो. सरकार कोणाचें आसूं भौशीक बांदकाम खातें मात सुदीन ढवळीकरा कडेच. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. भौशीक बांदकाम खातें म्हळ्यार पयशाची खाण. मोठी मोठी कंत्राटां, मोठे मोठे प्रकल्प आणि कोटी कोटीचो निधी. स्वाभाविकूच आसा काय मुळाव्या सुविधांची उदरगत करपाक इतको पयसो जावोच न्ही. आणि ह्याच पेजात आणि गिरेस्त खात्याचो मंत्री जावपाक कितलेशेच जाण वळवळटात. सुदिनांक मात हे शक्य जाला. एकदा आणि दोनदा न्ही जाल्यार सेगीत 6 वेळार तो भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री जाला. हो पळयात सुदीन ढवळीकाराचो भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रवास. सुदिनाक पर्रीकर सरकारान 2002 ते 2005 मेरेन पयलेच फावट PWD खातें मेळ्ळें. ते उपरांत राणे सरकारान 2005 ते 2007 मेरेन सुदीन परतून एकदा PWD खात्याचो मंत्री जालो. ते उपरांत 2012च्या वेंचणुकेत भाजपाचे कमळ फुल्ले आणि सुदिनांक परतून एकदा PWD खातेंच मेळ्ळें. PWD खात्याचो मंत्री म्हण हॅट्रिक केल्या उपरांत लेगीत सुदिनाचो घोडो थोकूंक ना. तो PWD घेवन धांवतूच रावलो आणि परतून एकदा 2017च्या सावंत सरकारान सुदिनांक PWD खात्याचो मंत्री केलो. अनकंडिशनल सपोर्ट जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिजिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी दारोलकरान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्रां आमी पावयलां. तेच पत्राची प्रत आज आमी गव्हर्नरा कडेन दिली. खरें म्हणल्यार भाजपान हे फावट 20 आमदार वेंचून हाडल्यात. ते शिवाय 3 अपक्षाचोय तेंको भाजपाक मेळ्ळा. ते खातीर ढवळीकाराक सरकारांत आस्पावन घेवपाची गरजूच ना अशी मागणी भाजपाच्या चडशा आमदारांनी केल्या. पूण निमणो डाव जिखलो ढवळीकारूच. देखून आतां सावंत सरकाराकूय ताका परतून भौशीक बांदकाम खातेंच दिवचें पडटलें काय कितें? तशें जर जालें जाल्यार जात्रा खंयचीय आसूं खाज्याचो मांड मात ढवळीकाराचोच अशेंच म्हणचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री आणि 8 हेर मंत्र्यांचो सोपूतविधीची श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात तयारी सुरू जाल्या. ह्या सोपूतविधीची दबाज्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी हाजीर आसतले. गोयच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकेत बहुमत मेळयिल्ल्या उपरांत पुराय भाजपाचे कार्यकर्ते बरेच उमेदीन आसात. हीच उमेद आणि 2024 भाजपूच केंद्रात बहुमत मेळोवन दिवपा खातीर भाजप पुराय ताक लावन यत्न करता आणि ते लोकांकूय दिसून येता.
मंत्रीपदां मात कोणाक मेळटली ह्या विशीं कांय स्पश्ट ना. बेरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हेर वांगड्यांसयत श्यामाप्रसाद स्टेडियमाक भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतलो. स्टेडियमान आयिल्लो. ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या परमिशनान आमी 28 तारखेर 11 वरांचेर शपथविधीचो सुवाळो आसा. ह्या सुवाळ्याक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येतात, माननीय अमित शाह येतात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी येतात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आसतले, ताच्या शिवाय बाकीचेय मंत्री जे आसा हे बी ह्या कार्यक्रमाक खास करून प्रेजेंट रावतले. 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाच्या सुवाळ्याक खास करून उपस्थित रावपाचे आसा. आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी जे आसात वेगवेगळे ते ह्या सुवाळ्याक सगळे जाण प्रेजेंट रावतले. मांडवी पुलाचे तपासणेच्या कामाच्या हेतान 26 मार्चाक सकाळी 6:30 ते 7:30 वरांचेर मांडवीचो जुनो पूल येरादारी खातीर बंद दवरतले, जाल्यार नवो पूल सकाळी 7:30 ते 8:30 वरां मेरेन बंद दवरतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. भाजप सरकाराचो 28 मार्चाक सोपूतविधी जातलो. त्याचे दुसऱ्या दिसा पासून विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जातले. 30 मार्चाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अर्थसंकल्पीय सादर करतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत 11 मंत्री 28 मार्चाक पयल्या टप्प्यात सोपूत घेतले. ते उपरांत मार्च म्हयनो सोंपपाक फक्त 3 दीस उरिल्ल्यान सरकारान 29 मार्चाच्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेवपाचें निश्चित केलां. ते प्रमाण 29 सकाळी भाजप विधानसभेत भोवमत सिद्ध करतलो. ते उपरांतूच राज्यपालाचे अभिभाशण जावन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जातली. गोंयांत गरमी वाडला. मध्य महाराष्ट्रांत चक्रीवादळाच्या फाटभुंयेचेर हवामानात हे बदल जाल्ल्याचें कळटा. हवामानात बदल जाल्ल्याक हीट वेव लेगीत येवपाची शक्यता आसा. ते खातीर स्वताच्या भलायकेची काळजी दर एकल्यान घेवपाची गरज आसा. चड प्रमाणात उदक पिवचें, तशेंच सुती कपड्याचो वापर करचो. घराक हवेशीर दवरपा खातीर जनेलां चड वेळ उक्ती दवरात. तशेंच दनपारां 12 ते 3 वरां मेरेन भायर वचपाचें टाळात अशी सुचोवणी गोंय राज्य आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन कळीत केला. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगेच्या पेप्सी फॅक्टरीचो दांडो मेरेन रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे उक्तावणेचो नाल फोडलो. फाटल्या 3 ते 4 वर्सां सावन ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो विशय चलतालो तो आतां पुराय जाला अशें फळदेसाय हांणी ह्या वेळार म्हटलें. ह्या रस्त्या खातीर खूब आंदोलनां जालीं आनी तातूंतल्यान आयज आमकां बरें दिसता की हॉट मिक्स जाका मॅकडम आसा आनीक बाकीचे सगळे म्हणजे अत्याधुनीक जी कॅमिकल्स लागतली, ड्युरेबिलिटी रस्त्याची वाडटली आनीक अशे तरेचे रस्ते आमकां करपाक जाय. हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता की हांगा जी क्वॉलिटी आसा ती क्वॉलिटी मेंटेन जावपाक जाय. जो लेयर तुमकां दिल्लो आसा एज पर स्पेसिफिकेशन्स ते वचूनी. हांव केन्नाय येतलो, केन्नाय ड्रॉप जातलो, केन्नाय हें जातलें ते प्रॉब्लम येवपाक जायना. आमी जे रस्ते 8-9 वर्सां पयलीं केल्ले संपूर्ण मतदारसंघान भितर गोंयान भितर अशेंच आसतलें की 9 वर्सां नंतरय रस्त्याक अजून पर्यंत एक पॉटहोल
मेळना हें आमी अभिमानान सांगता ते ह्या रस्त्याच्या बाबतींनी तशेंच जावपाक जाय की आमची क्वॉलिटी जी आसा ती मेनटेन जावपाक जाय. सांगे मतदारसंघातले बाकीचे सगळे रस्ते जशे खूब ड्युरेबल जाल्ले आसा तशेंच जावपाक. गोवा शिपयार्ड भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल बांदतले. तशेंच भारतीय कोस्ट गार्डा खातीर 8 बोटी बांदपाचें कंत्राटूय गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा. बेगीनूच ह्या दोनूय कबलातींचेर सय जातली. मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या म्हायते प्रमाण सुमार 9,000 कोटी रुपया मोडून 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोअर पेट्रोल वेसल्स बांदतले. हातूंतल्यो 7 बोटी गोवा शिपयार्ड बांदतले. जाल्यार हेर बाकीच्यो 4 बोटी बांदपाचें काम दुसऱ्या शिपयार्डाक दितले. 2018 वर्सा संरक्षण संपादन मंडळान सुमार 4,941 कोटी रुपया मोडून देशी बनावटीच्यो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स बांदपाक मान्यताय दिल्ली. अनिल अंबानीच्या पिपावाव शिपयार्डाक हे कंत्राट दिल्ले, पूण कळावाक लागून ते रद्द केल्ले. ते उपरांत संरक्षण मंत्रालयान डिसेंबर 2020 वर्सा भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स बोटींचो आंकडो वाडोवन 11चेर हाडलो. ह्या बोटींक लागून भारताची दर्यादेग सुरक्षा अदीक घटमूट जातली. तशेंच ह्या बोटींचो वापर हिंद महासागर आनी भारतीय दर्यांत चीनाचे दादागिरीक आळबंद घालपाक जातलो. 2027 मेरेन पाणबुड्यो धरून 200 युद्ध बोटी बांदपाचो भारतीय नौदळाचो उद्देश आसा. पूण अपुऱ्या निधीक लागून हो उद्देश साध्य जातलो की ना होवूय एक प्रस्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. काणकोण म्हालात शिगमो मिरवणुकीचे आयोजन करचे अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी जनार्दन भंडारीन पर्यटन खात्याचे संचालक मिनिनो डिसोजा कडेन केला. काणकोण म्हालांतल्या कलावंतांक माची मेळपाच्या हेतान शिगमोत्सवाक खूब म्हत्व आसा अशें जनार्दन भंडारीन म्हटलां. ह्या विशीं ताणें पर्यटन खात्याक तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीपाक निवेदन भेटयलां. बार्जमॅन्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एका शेखर नार्वेकर ह्या बिन सदस्याचेर बदनामीची कागाळ नोंद केल्या. युनियनाचे कांय वांगड्यांनी भायल्या लोकांक कामार घेतला असो आरोप फाटल्या दिसांनी कांय बार्ज कामगारांनी केल्लो. बेरेस्तारा युनायटेड बार्जमॅन असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी ह्या दाव्याचेर खर आक्षेप घेतला. बिन सदस्यांनी ह्या बिनबुडांचे आरोप केल्यात. युनायटेड बार्जमॅन असोसिएशन हे आरोप करतल्यांचेर बदनामीची कागाळूय नोंद केल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल शेखर नार्वेकर हा पळय न्हू तो आमचो मेंबरूय न्हू कळ्ळें न्हू आनी जेन्ना तें इलेक्शन घातला पळय न्हू तेन्ना प्रूव करचें तें कितें कशें कितें आहा तें तेन्ना वारले हाजे बद्दल आमचें इलेक्शन घातलेलें तेन्ना प्रूव करचें कितें आहा तें सगळें. पूण हें एलिगेशन घालता तें चुकीचें. जेव्हा एलिगेशन घालता जो मनीस ताणें एक म्हणजे प्रूफ दिवपाक जाय. तो ह्या इंडस्ट्रींतलो मनीस न्ही, तो ह्या युनियनाचो मेंबरूय ना. अशा जाग्यार तो एलिगेशन घालता मागीर तुमी ताका विचारूंक जाय आशिल्लें कितें अशें कशें काय म्हणून. बरोच ना आमचो युनियन ताका कशें कळटलें एलिगेशन घालप काय ना तें. आतां जर एलिगेशन घातलां म्हणून आतां पुलीस कंप्लेन जाल्या न्ही, सेक्शन 500 लायले ताका, डेफॉमेशन केस रजिस्टर जाली. तुम्ही कंप्लेंट केली? कंप्लेन केल्या येवनी फुडें कशें प्रूव करता पळोवंक जाय न्ही आमी कोणा कडल्यान पयशे घेतले तें कळपाक. कुडचडे सावड्डेच्या लोकांक उदकाच्या बिलांचो प्रश्न उपरासला. पयलीं उदकाची बिलां कमी येतालीं, आतां 6 म्हयन्यांनी एकदांच बिलां आयिल्ल्यान आनी लोकांक ते परवडच्या परस बिलां चड येता. एका वटेन सरकारान फुकट उदक दिवपाचें सांगलां जाल्यार दुसरे वटेन कुडचडकारांक भरपूर बिलां येतात. ती बिलां सारकी करून दिवची आनी बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक धाडची अशी मागणी कुडचडेच्या लोकांनी केल्या.
संजय स्कुलाच्या विशेषांगी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची खासा भेट घेऊन तांकां शुभेच्छा दिल्यो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांच्या वांगडा भासाभास केली. विद्यार्थ्यां सयत संजय स्कुलाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर तशेंच हेर मानेस्त थंय हाजीर आशिल्ले. ह्यो असल्यो गोमंतकाच्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंय वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.